सांगपाचें म्हटल्यार आयज चडशे खुशालकायेचो दीस, कित्याक जायते आमचे कोणसो ह्यो धाकटोसो गांव आमचो आनी ह्या उदकाक लागून भरपूर प्रॉब्लम जातालो आनी हो इश्यू कितले वर्सांचो. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर रेल्वे ट्रॅक आसा आनी रेल्वे ट्रॅका पंच्यान आमच्या एक एक्सटेंशन पायपलायन आसा आनी ही पायपलायन कोंकण रेल्वे येवची पयलींची ही पायपलायन कितें जालें आमचे लोकांचे सगळे लोकांक प्रेशर येना जालो की उदकाक लागून भरपूर प्रॉब्लम जालो. ती ट्रॅका सकयल सारकें उदक लिकेज जावपाक लागलें आनी ताका लागून लोकांक आमच्या प्रेशर मेळून आसलो. म्हणटच आमी कितलेच फावटी म्हाका दिसता फाटले फावटी देखून जायतो ट्राय केली जायती करपाक, पूण जेन्ना हांवें असेंब्ली इलेक्शना टायमार हांवें लोकांक सांगलें म्हणजे कितें तुमचें काम जे डिफिकल्टी आसा उदकाक प्रॉब्लम जाता तो हांव सॉल्व करून दितलो म्हणून. तशेंच फाटीं आमची ZP इलेक्शनाय जाली तेन्नाय हांवें लोकांक सांगलें हांव तुमचें थोड्या दिसांनी हें काम करून दितलें. पूण आयज शेवटाक म्हाका दिसता आमच्या लोकांचे जे कितें मागणी आसली ती आयज पुरी जाल्या. आनीक इतलेंच न्हय, जेन्ना आमी इतले फावट हांव हाका कोंकण रेल्वे ऑफिसरांक आपोवन हांगासर जे आमचे JE आहा AE आहा हेकाय हांव थँक्यू म्हणटा की तेणें जायतो जबरदस्त घेवन आयज हें काम फुडें पावल्लें आसा. आनी हांवें जे कोंकण रेल्वेक जेन्ना रिक्वेस्ट करतालो एवरी टायम हांव मोबायलाचेर तांकां मॅसेज धाडटालो बाबा केन्ना जातलें हेजेर म्हाका एवरी टायम ताका हांव कॉरस्पॉंडींग हें करतालो, सांगतालो बाबा जातलें बेगीन कर म्हणून. आनी ताचो एक डिमांड आसलो ताका ते आमचे PW गव्हर्मेंटाक जे ऑफिसरांक सांगताले की तेणें एक लेटर केल्लें तुमी पेमेंट करपाक पडटलो म्हणून 6 lakhsचो तेणें एस्टिमेट दिलो. अरे हांव म्हणटा कितें पेमेंट आमी कशें दिवपाक शकता जेन्ना रेल्वे मागीर येता आनी ही रेल्वे आमची पयली लायन आमची हेजी उदकाची पयली लायन आसली आनी हे आतां म्हणपाक लागले पेमेंट करप पडटलें. आमी म्हणलें अशें कशें हें जावपाक शकना. पूण ताचे म्हज्या रिक्वेस्टाचेर जे ऑफिसरान तो पेमेंट जो 6 lakhs आसलो तो वेव करून आयज आमच्या जे लोकांक जे उदकाक लागून आयज आमची हांगासर काम करपाक येयल्ले कॉन्ट्रेक्टरूय आसा आनी आयच्यान आमचें काम हांगासर स्टार्ट जातलें. हांव आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक हांव सोजमतां आमी तुमकां हें उदक बरे भशेन पावतलें. आनीक हांव आमचे रेल्वेक जे ऑफिसर आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा आनी तशेंच आमचे PWD AE JE हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमचें काम चालू जालां म्हणून. कितले वर्सां जालीं आमी हेच्या उदकाक लागून जायते त्रास पडटाले आमच्या लोकांक. सो हे फावटी सर आमचो MLA जालो. सो सरा फुडें आमी गेले, लोक म्हजे 5 म्हजे फुडें येयलो, हांव सरा फुडें गेलो. सरान जायते डिस्कशन केलें. सरान AE आनी आमगे E ताका सांगलें की अशें लोकांचे प्रॉब्लम आसा म्हणून. आमकां जायते लोक पयस पडला उदक हाडपाक. लोक हिंगा आसा हे वाड्यार आसा दुसऱ्या वाड्याक वयताले उदक हाडपाक. सो आनी टँकरूय येताले आमकां, टँकर पयशांचे हाडूंक पडटाले. सो गव्हर्मेंटूय धाडटालो आनी पयशांचे हाडपाक पडटाले. सो आयज आमी खुशालकाय भोगता की आमच्या सरा उद्देशी हें काम जालें म्हणून. सरा आनी आमचे जशें PWD AE JE E ताकाय आमी थँक्यू म्हणटात, तांचे वरवीं हें काम फुडें पावलें म्हणून. तसोच आमच्या रेल्वे तेणें आमकां परमिशन दिलें. ती आमची लायन पयली ट्रॅक मागीर येयलो, आमी लायन केन्नाच आहली ती ट्रॅक येयले मागीर पयलीं आमकां कळोंक ना तें प्रेशर जायना म्हणून. जेन्ना ती लिकेज जाली ट्रॅका पावले पायप फुटलें सो लोकांक प्रॉब्लम जावपाक लागलें. सो हे प्रॉब्लम जावपाक जायतीं वर्सां जालीं म्हणून जायतें पेंडींग उरलोलें. सो हें पेंडींग उरलो काम आमच्या सरान करून दाखयलें. आतां हें फुडें जातलें म्हणून आमी सरा थँक्यू म्हणटा आनी सगळें आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान सगळें देव बरें करूं. ट्रॅका पोंदांच्यान गेल्ली आनी व्हायब्रेशना लागून रेल्वेची व्हायब्रेशन परत फुट्टाली आनी कंटिन्युअस प्रॉब्लेम आशिल्लो. आतां मागीर आमी प्रपोजल घातिल्लें पूण त्या रेल्वेक मातशी कॉरस्पॉन्डन्स हें तें रिस्पॉन्स टायमार दिनाशिल्लें. सरान पर्सनली इंट्रस्ट घेवन सगळे जाग्यार उडयलें आनी आतां आमी लायन ती बायपास करतात आनी ते लायन जातकीर मागीर सगळे प्रॉब्लेम मागीर विश्वासा जाग्यार पडटलो. आतां परत ते व्हायब्रेशन फुटपाचे बी चान्स काय ना. आतां आमी ते रेल्वे ट्रॅकांचे आसा ते मागीर आयसोलेशन करतले आनी रोडा वयल्यान हें करतात.